सगळं कितें जालां नेमके तुमी हांगासर जमा कित्याक जाले? हांगासर पळय ह्या सगळे गेस्ट हाऊस पळय हांगा सुरेश गेस्ट हाऊस त्याच्या वयर इनलिगल टावर घातलेलो आसा आणि रातचें काम करून तेंच्यांनी रेडी केलेलो आसा आणि सगळ्याक ते ग्रीन नेट बांदून भितर काम केलां तेणी आनी ना कळटा जेन्ना पळय वाऱ्यार उबले न्हू आवाज येतालो आमकां काम चालू आसलें पूण कितें तें कळनासलें जेन्ना वाऱ्यार उबले तेन्ना कळ्ळें की टावर म्हणून तो खंयच्या कंपनीचो टावर हो? एअरटेल 5G. एअरटेल 5G. केन्नाच्यान हें काम चालू आसलें टावराचें? एटलिस्ट जातले हे 20-22 दीस. ओपोज म्हणजे कितें पयलो जियो टावर घातलेलो तेन्ना जियो टावर तसोच तेचे हे केलें 2 वर्सां परत आतां हे तेणी लफडी केली सांगता आसतना. तुमकां हो टावर नाका? नाका आमकां नाका. 20 वर्सां पयलीं आमी ओपोज केला. पयली गजाल म्हाका सांगा, हो जो टावर घातलो हो त्याच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन घातलेलो आसा हो तेणी आपल्या प्रॉपर्टी जाल्यार तुमकां अपोज कित्याक आहा तुमचो? तेचे सगळें इनलिगल आसा न्हू तेचे कांयच येना. ही पळय बिल्डींग आसा न्हू ही कितें 49,000 तितल्याक ते कितें दिल्ले बिल्डींग रिपेर बिल्डींग इनलिगल आसा म्हणून हो टावर नाका तुमकां? ना ना तशें ना आमकां टावर नाका कितें हो प्रॉब्लम जाता म्हणून आमकां नाका फाल्यां भुरग्यांक प्रॉब्लम नाका फुडें आयज टावर जातलो स्कूल लागे पळय हांगा 50 मिटरा भितर हे आसा आमचे आश्रम आसा त्याच्या सायडीक हांगा मातशें फुडें गेल्यार स्कूल आसा तेका लागून आमी लोकांक हेल्थाक लागून आमकां नाका. सो रेजिडेंट एरिया आसा, इस्कॉल आसा, आश्रम आसा ताका लागून तुमकां हे मोबायल टावर नाका. आमी पळयलां आयज पंचायत बॉडी सगळी इन्स्पेक्शनाक येयलेली. नेमकें कितें इन्स्पेक्शन जालें हांगासर? तो मनीस आपयलेले आमी प्रेझेंट आसा तो मनीस प्रेझेंट म्हणजे तो रावंक एबसंट रावता तेन्ना तशेंच त्या जियो टावरा वयता तशेंच एबसंट आसलो. पण आता पंचायतीन कितें सांगलें सर? पंचायत इन्स्पेक्शन काय सांगू काय सांगिनासतना तुमकां गेले? तुमी सरपंचाक आतां पंचायत बॉडी जेन्ना हांगासर येयलेली इन्स्पेक्शन केलें कांयच सांगूना तुमकां? तो ना म्हटला न्हू ते प्रेझेंट ना तो कितें म्हणलो आमी भितर वचूंक शकना कित्याक परमिशन नासतना वयर वचूंक शकना तेन्ना भायरसून ते इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करून गेले पण तुमकां तेंच्यांनी काय सांगूना? फुडलें काय सांगू तुमी आतां विचारतले वचून पंचायतीक? पंचायतीन विचारतले पंचनामा रिपोर्ट आमी मागतले. पयलीं आमी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें आदीं पयलो तसोच घातलो टावर सगळो लोकांक एकठांय जालो आनी तेणें ऑब्जेक्शन आमकां तो टावर नाका म्हणून कित्याक आमची भुरगीं हांगा धाकटी तेजेर असर पडटलो. जरी तर आमी आतां तर एक्शन ते घेयना पंचायत मागीर पीपल वील बी फोर्स टू टेक लॉ इन देयर ओन हँड्स. आमचे सगळो एकठांय जातले मागीर आमी कितें जातलें मागीर वील होल्ड दीस पंचायत रिस्पॉन्सिबल कितें जायत जाल्यार कित्याक ती आमकां कॉन्फिडन्स घेयना कितें चलता म्हणून कांयच समजना आसपाव. आनी दुसरें आसा हें सगळें इल्लिगल आनी एक काणतरी इल्लिगल ही तर इल्लिगल गव्हर्मेंटाक फंड ही येतले कितें चलना. पूण आतां आमी पळयलां की तुमी इन्स्पेक्शन मागयलें इन्स्पेक्शना खातीर पंच सरपंच सगळे हांगासर हाजीर आसले इन्स्पेक्शन केलें पूण तुमकां न जाप दिता ते हांगासरल्यान गेले. ते आमकां कॉन्फिडन्सात लोक तांकां लोक म्हणजे कांय न्ही कित्याक हे लोकांचे किंमतूच आसना हेचेर म्हाका दिसता हें ते आमकां तरी आमकां विचारूंक जाय कितें तुमकां दिसता कांय विचारिनासतना गेले ते दॅट शोज दे डोंट हॅव कॉन्फिडन्स. आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंच्यांनी आमकां फुडें काडूंक जाय न्ही लोकांक फुडें सरून तेंचेर एक जावन जाल्यार आमी हें करूंक जाय न्ही. हें कितें चल्लां आमचें आसपास जालें बस फुडें आमचे भुरगीं कितें जातलें तें खबर ती आमकां शिराप सुट्टेली आमी तांकां कांय करूंक मात राणे कडेन सुद्दां जशें आमच्या सीएमा कडेन सुद्दां की तुमी हे जाता इतके बेगीन एक्शन घेवपाचें आनी आमच्या आसगांवान तरी इतके एक नाका जाल्यार आयकूंक येता आमकां की हांगासर आतां आमचे रेड अलर्ट जावपाचो टायम येयल्लो आसा. आसगांव म्हाका रेड अलर्ट बोर्ड मारचे पडटले आमकां डीएमसी कडेन वयर आनी तशेंच आमचे खंय जे बॉर्डर्स आहा पळय ते आमकां रेड अलर्ट बोर्ड मारचे पडटले. मेन म्हटल्यार डेल्लीकाच भरता हांगासर आनी कोण मायग्रंट येतात आनी इलिगली जातात हांगासर सो हे खंय तरी हांगा स्टॉप जावपाची टायम येयल्लो आसा आनी आमच्या पंचायतीन हेजेर व्हेरी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची. जशें तुमी म्हटलें पंचायतीन एक्शन घेवपाची इतले दीस आतां हो जेन्ना चालू आसलो पळय तेन्ना तुमी पंचायतीक कळयलेलें? हेज्या पयलीं एक 2-3 वर्सां पयलीं गोंय सेम असले इश्यू तेन्ना लोकांनी ऑब्जेक्ट केल्ले तेन्ना हो म्हाका दिसता काडलो परत सेम आतां परतून पळय जाल्यार आतां 20 दीस जाले आतां 20 दीस जाली प्रेझेंट गजाल ही फेक गजाल 20 दीस जाले परत टावर ना ह्या 20 दिसा भितर तुमी परत कंप्लेंट करूंक लागले? कंप्लेंट केल्ली पंचायतीक हेंच्यांनी नोटीस धाडली म्हणून तर इन्स्पेक्शन जालें आनी आयज इन्स्पेक्शन जालें आनी लोक आनी रातचेच काम करताले रातचें काम करताले. काम जालां खंय आतां तुमकां सरपंच रिप्लाय दिनासतना गेला हांगासरल्यान हेजेर बद्दल तुमकां कितें म्हणणें? मेन म्हटलें की आतां पळय आतां तुमी सरपंच ही पंचायत बॉडी आहा जी लोकांची गांवांतल्या लोकांची खातीर तुमकां निवडून आमी पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता की पंचायतीन लोकांक सारको बरो न्याय दिवंक जावो. अशें न्हू की फाल्यां तुमी हांगा इन्स्पेक्शन करतले आनी रोखडेच वयतले अशें जावंक जायना.
आमी तुमच्याकडे एक रिक्वेस्ट करता की तुम्ही हेच्या फुडें बीन अशें आतां ही एक सोड पण हेच्या फुडें बीन तुम्ही तशें हें करूंक जायना आनी हेजे सोल्युशन आहा हेजे तोड तुम्ही काडपाकूच Okay. जाय.